नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. उद्देगीक आनी वेवसायीक एलपीजी गिरायकांक व्हड थाकाय. सरकारान नॉन डोमेस्टीक पॅक केल्या एलपीजी पुरवणाचेर आशिल्ले सगळे क्षेत्रीय निर्बंध उडयल्यात काडून अस्तंत आशिया संकश्टा पयलींच्या पावंड्यार पुरवण परतून केल्यात सुरू. फिफा फुटबॉल विश्वचषकात घडलो अजापित विजय. एक्वेडोरान जर्मनीक 2-1 अशा गोल फरकान मेळिल्ली जैत. ई गटाच्या निमाण्या मॅचीत दाखयली आपली ताक. कोळवाळे कृष्णा नायक खून प्रकरणातले दोग फरार दुबावीत आयले शरण. कोळवाळ पुलिसांनी केली अटक. यान पयली अटक केल्ल्याक सुनायल्या 8 दिसांची पुलीस बंदखण. मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुणकार रानहक्क खटले आनी म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज 31 डिसेंबरा पयलीं 100% काडटले निकालात. मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. ट्रॉलराचो आंकडो आमी करिना उणो. शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर दर्यांनी पावचे नेम. खारेवाडो जेटीच्या विस्तारा पयलीं थंयच्या घराचें पुनर्वसन करपाचो घेतले निर्णय, सांगता नुस्तेमारी मंत्री हळर्णकार. आनी 1 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट. वाऱ्या वादळा सयत पावस पडपाची शक्यताय. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आता खबरो विस्तारान. चिखली कोळवाळे कृष्णा नायक हांच्या खून प्रकरणातले दोग फरार दुबावीत निमणे शरण आयले. ह्या दोगांय दुबावितांक कोळवाळ पुलिसांनी अटक केल्या. या खून प्रकरणात यान पयली चिखली वाठारांतल्या क्रिस्तोफर पॉल आणि नांदोडे वाठारांतल्या प्रतीक गांवस या दुबावितांक अटक करून तांकां 8 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली. मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुणकार रानहक्क खटले आणि म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज येत्या त्या 31 डिसेंबरा पयलीं 100% निकालात काडटले आणि लोकांक हक्क मेळवून दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिला. जमीन आणि घरा संबंधी दाखल जावपी खटल्यांक लागून मालमत्तेच्या किमती परस आदवोगातांचेर चड खर्च जाता. आदवोगातांचेर पयशे खर्च करचे परस चर्चा करून वाद सोडयात. जनसार्थीची मजत घेयात अशें मुख्यमंत्री सांगता. साखळे जाल्ल्या जनकल्याण शिबिराच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. कारण जी घरां 21 वर्सां कायदेशीर नासली, म्हाका खबर आहा की आयजूय बी प्रत्येक जाण कोणाच्या म्हणजे शेजाऱ्याच्या घराचेर घालता, ना जाल्यार आपलोच घरातल्या घराचेर घालता आणि ते घर मोडून उडोवपाचो प्रयत्न करतात. वेगवेगळे हितूर गजाली खूब आसात, बट ते घर आज रेग्युलरायज करपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केला. आज आमी लोकांक अपील करीत आसा. हांव परत सांगता की आमी फुडल्या 31 डिसेंबर पर्यंत आमच्या मामलेदारां कडेन आसलेल्यो मुणकारीयल केसीस किंवा फॉरेस्ट रायट ऍक्ट आणि म्हजें घर हाच्या अंतर्गत केल्ल्यो सगळी एप्लिकेशनां 100% जी आहा ती निकालात काडटले. 100% तांचे अधिकार जे आसा हे तांकां दिवपाचें काम हे म्हजें सरकार करतलें. हांवें जनसाथी नावाचो एक प्लॅटफॉर्म सुरवात केला VM साळगांवकर कॉलेजीच्या बरोबर. हांव सगळ्या सरपंच आनी सेक्रेटरी हांकां सगळ्यांक सांगता, गांवांत वेगवेगळ्यो झगड्यो आसता. भर जागे खातीरय आसता किंवा तुजें उदीक म्हाज्या हितूर पडलें, तुजें झाड म्हाज्या हितूर पडपाचें आहा. ते मामलेदारा कडेन केस दिता पळय, आनी मामलेदार दोगूय जाण एडवोकेट काडटा आनी दोगूय एडवोकेट जे आहा पळय न्हू, हय तुजें झाड मोडूंक जायना, कशें मोडटा तें हांव पळयता म्हणटा तो. तूं फी म्हाका दीत राव. झाडा पेक्षा डब्बल पयशे एडवोकेटाक पावले. तो म्हणटा झाड मारूच नाका. आनी तें झाड नवें लायिल्लें सुद्दां जाल्यार तितक्यान जातलें. एडवोकेटाक तेच्या पेक्षा चड पयशे दोगूय जाण फारीक करतात.
किंवा येदभर जाग्याचे तो दुसरो 500 मीटर जागो घेतलो इतके पयशे काडून एडवोकेटाक दिता आनी केस चलता कितली वर्सां 10 वर्सां केस चलता कित्या खातीर तुजो काडलेलो भिंत म्हाज्या वाटेन काय तुज्या वाटेन ह्याच केसी खातीर चलता पण हे आमी जनसाथी हो जो प्लॅटफॉर्म VM साळगांवकर कॉलेजी बरोबर सुरू केला दोगांयकूय विचारात तुमकां खंयच्या एडवोकेटाची गरज ना तुमकां मामलेदारान वचपाची गरज ना तुमी तयार आहा VM साळगांवकर कॉलेजीचे जे जज आसात एडवोकेट आहात ते तुमचो विषय सॉल्व करतले ते तुमकां घेवन बसतले काय नाका एडवोकेट नाका काय नाका पयशे फारीक करपाचे ना आमी ट्रॉलराचो आंकडो उणो करिनात फक्त शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर धन्याक नेम पाळचे अशें सांगता अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचें म्हणणें पावसाळ्यांत नुस्त्याचो दर्जो आनी नुस्त्याचे फॉर्मेलिन चांचणेची जापसालदारकी FDAची आसा खारेवाडो जेटी विशीं MPA वांगडा खासा बसका आपयतले आनी जेटीच्या विस्तारा पयलीं खारेवाडो हांगच्या घराचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतले अशें मंत्री हळर्णकार सांगता आयकात रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉब्स आसा लायसन आहा BC आहा हे तेंच्यांनी करपाक जाय कारण आज फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली आमी हे दिलें इंस्ट्रुमेंट दिला ते आमकां ट्रॅक करून गावता सो ते व्हरना हे व्हरना जाल्यार लोकांक माहिती जाता गव्हर्मेंटाचेर वता म्हणून आमी ते सगळे रुल्स आसा तेंच्यांनी फॉलो करता ते फॉलो केल्या परिणाम म्हणून हे आसतले कारण थोडे आतां हेवूय आहा जेटीज तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय थोड्या अनऑथोरायज लायसन परमिशन नासतना जेटीचे वता हे आमचे लँड तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस केली त्यो बंद करतले कारण आमकां रिकॉर्ड गावना गव्हर्मेंटा कडेन आनी इट इज रिकॉर्ड जाय म्हणजे फॉर दॅम ओनली तेंच्या खातीरूच So basically to bring discipline. डिसिप्लीन बोटी कमी करपाच्यो म्हूण काडूंक ना बोटी ते मेनटेन करून तेंची VC आसूंक जाय बाकीच्यो गोश्टी आसूंक जाय हे तेंचे कडेन ना जेटी पळय आहा ती MPAन ऑलरेडी कितें वर्साचो प्रयत्न आहा गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें MPA चॅरमॅना कडेन मिटींग घेतली तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला जी घरां पळय काडपाक गेली नवी बांदतली बांद तांकां आमी सपोर्ट क्लियर करून दिता म्हणून सांगला तेवूय आसले स्टेक होल्डर आसले आनी त्या प्रमाणे हें केलें तेंच्यांनी एक्ट करून परत आनी ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयली परत दवरले कितें तरी कारण जाल्यार उरले त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां MPAक आपयतले आनी कारण ती जे एरिया जी आहा ही ऑलरेडी तेंच्या ताब्यार सो आमकां तें करूना तेंचो प्रोजेक्टाक टायम जातलो पूण आमी तेंच्यांनी MPAच्या चॅरमॅना कडेन स्टेक होल्डर आसा मिटींग घेतलेली तें सांगलेलें आमी करता बेगीन करूंक नाका परत आनी गरज आहा विथावट लायसन विथावट VC तुजें आसूंक जायना न्हू रजिस्ट्रेशन जाय सगळें कारण इन्शुरन्स जालो फाल्यां बोटी गेलो भायर कितें जालें कोण मेले केलें जाल्यार मागीर कितें करतलो तें फिशरीज डिपार्टमेंट आहा नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड केलें की ते मार्केटाक वयता मार्केटाक गेलें कितें आमकां आसना ते भायरसून जे इंटरस्टेट म्हणजे ईस्ट कोस्टाकसून जे नुस्तें येता हें अंडर FDA येता सो FDA ते चॅक करता चॅकींग करप हें आमकां लागना मार्केटाक गेलें की आमचें तेजेर कांय ना आमचे जेटी पर्यंत आमचे जेटीसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंट गोंयांत पावसाक सुरवात जाल्या हवामान खात्यान 1 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला वारे वादळा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या भितर परत एक फावट अंतर्गत विसंगती उक्ती जाल्या पक्षाचे पदाधिकारी आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप करून पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्याचेर आणि हेर डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर नियंत्रण दवरपाचो आरोप केला RGPच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात सायबर सेलात कागाळ केला पक्षाचेर ताबो घेवपाचो यत्न आमदार विरेश बोरकाराचो सुरू आसा असो दावो तांणी केला रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार विरेश बोरकर हाच्या आड सायबर सेलात कागाळ केल्या विरेश बोरकरान पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्याचेर तशेंच कांय डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर नियंत्रण दवरला असो आरोप पक्षाचे पदाधिकारी करतात ही घडणूक पक्षाचेर नियंत्रण मेळोवपाच्या यत्नांतलो एक भाग असो दावो RGPच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला
या प्रकरणाक लागून परतून एक फावट पक्षा भितरले फूट मुखार आयल्यात आनी राजकीय मळार व्हड प्रमाणात खवदळ पातळ्या. मजगती पुराय प्रकरणाची चवकशी करून जापसालदार आशिल्ल्या आड योग्य कारवाय करपाची मागणी सायबर सेलाक केल्या. फॉर एग्जाम्पल आमची जी ईमेल आय डी आसा gmail.com जी ऑफिशियल बँकेन आमची लिंक आसा, कॉरस्पॉन्डन्स पयलींच्यान आमी करता आनी बाकीचे दुसरे ऑर्गनायजेशन्स आहा आनी बाकी सगळे जे इलेक्शन कमिशन सुद्दां आसा तेंचे कडेन मातशी सगळी पयलींची लिंक आसा आनी पार्टी जावच्या पयलीं पार्टी आमचे यूज करताली. हेजो लास्ट विकान एक्सेस आमचे कडसून काडून घेतलो आनी तेजो एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो, मागीर मनोजा कडेन आसलो पयलीं आनी मागीर म्हाजे कडेन आसलो आनी दिवेशा कडेन आसलो. सो आमकां तिगांकूय एक्सेस तो काडलेलो आसा आनी सद्या तो दिवेशा कडेन आसा. सो आमी हेजेर आमी जे आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक यूट्यूब पेज आहा तेजे एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो आनी बाकीचे ऑफिस बरें तेंचे कडेन आसले तेजे एक्सेस दिवेशान काडून घेतलेलो असो म्हणून आमी जी आमची एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एक जे आमी सांगताले की पार्टी टेक ओवर करपाचे षडयंत्र कॉन्स्पिरन्सी चल्लेली आनी तेजोच भाग म्हणून हो आमी पळयता की सगळे आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आनी ऑफिस आमची जी ईमेल आय डी आसा वन ऑफ द ऑफिशियल ईमेल आय डी आसा ते टेक ओवर करपाचे हे एक कारस्थान आमदारान केल्लें आसा. आमी कंप्लेंट आमदाराच्या अगेन्स्ट केल्ले आसा. गोंयचो पात्रांव न्यूज म्हणून एक ऑफिशियल आमी हे केल्ले फेसबूक पेज केल्ली थंयसर आमी इश्यूज घेताले तोवूय तेणी आमकां सगळ्यांक ऑफिस बेरारांक काडून उडयला आनी आपूण आतां यूज करता आनी जे कोण एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता ताचे एक्सेस आहा सगळे आनी आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट ते आतां यूज करता. gmail.com आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की सगळो डेटा जो आहा पार्टीचो सगळो तेगेर आसा जे आमचे ते क्लाउड स्टोरेज जावं नाजाल्यार ते ईमेल कॉरस्पॉन्डन्स जावं तितून आसा. म्हयन्याक जे आमी ECS धाडटा ते डोनेशन मेळटा आमच्या 27,000 रुपया सगळ्यांचे मेळून 117 लोकांचे मेळून ते ऑलमोस्ट 27,000 जाता. ते आमकां एवरी मंथली धाडचे पडटा. ते आतां आमकां धाडूंक मेळचे ना कित्याक एक्सेस आनी कंट्रोल आमचे कडसून काडून घेतलेलो आसा आनी फूल प्रायवसी आनी फूल सेक्युरिटी सेटन ऑथेंटिकेशन जे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन ते चेंज करून दुसऱ्यांक कोणाक दिला आसतले हे आमी इन्वेस्टिगेट कर सांगला साहेबान सांगला आमकां की हे जे लिंक सगळे मेळटले ते कोणी कोणा कडेन एक्सेस आहा सद्या आनी कोण एक्सेस फुडें करता आनी कितें तेजेर एक्शन जाता. जर फाल्यां ती ईमेल आय डी तर सायबर क्रायम नाजाल्यार कितें क्रिमिनल एक्टिविटीज ताका यूज जाता जाल्यार आमी ती चेक करूंक शकता तेगे स्टॉप करूंक शकता अशें साहेबान सांगलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 3-4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या भाजी लागवडीची लगबग सुरू जाल्या. चडशा वाठारांत शेतकारांनी मळ्यांनी भाजयांची बियां रोयल्यात. अंदू मळे फुलपाक कळाव जातलो अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. पळयात. अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान भाजी लागवडीची कामां ओडून पडिल्ली. पावस केन्ना सुरू जातलो आनी केन्ना एकदाची भाजी लागवड करपाक मेळटली ताची शेतकार वाट पळयताले. मात फाटल्या 3 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून शेतकार मातशे खोशी जाल्यात. ते उमेदीन मळ्यांनी देऊन भाजी लागवडीची कामां करतना दिसून येता. पावसान उपकार केले जाल्यार उसरा काय जायना, मळे फुलतले अशी आस्त शेतकारांक आसा. ते 2-3 दिसां पावस पडटा पूण आतां आमकां रोपयो आमी घातल्या पयलीं घातले मेल्यो त्यो आतां दुसरी घातल्या असोच तो पावस पडत फुडें कितें आमकां आशा आसा नाल्यार कांय फायदा ना रोपयो घालून. अंदू लेट जालो तुमच्या लागवडीक. पावसा लागून लेट जालो जाल्यार आमी इतकी आतां फुलोवन दोडगी तवशी जातासलेल्यो. पूण हे 3 दीस पावस पडला तो बरो पडला. हय हे 3 दिसां पडलो तो बरो पडला पूण त्या खातीर आमी आतां काम चालू केलां. भर घेता माती घेता रोपया इल्ली घेता. हे आशा आसा तर पावस पडत जाल्यार. पावस पडत जाल्यार आशा आसा म्हणून आमी माती घेवन करता. जून फूल फुकट गेलो. म्हणजे तुमच्या इतल्यान भाजी बी बाजारान जाता. आमकां जुलय म्हयन्या म्हणजे आमगे ऑगस्टा सगळे लोक आमी भाजी व्हरून घालतालो. अंदू लेट अंदू लेट जालो. वातावरण आसा. हय आतां मातशी 2-3 दिसांनी पावस पडटा न्हू म्हणून आमी हे करतात. आतां सगळ्या तरेची बियां घातल्या तुमी. घातल्या. तांबडी भाजी घातल्या, चणे घातला, मुळो घातला, भेंडे, तोडगी, तवशी, दुदी घालता, भोपळे तेका बियो घालूंक सुरवात केल्या. वत तापी घेवपाक सांगता सगळ्यो बियो चडश्यो घातलेल्यो करपाल्यो आनी मेल्यो. मागीर आमी परत आतां थोड्यो घातल्या, थोड्यो खंय उरल्या त्यो आतां परत 3 दीस पावस पडला आतां फुडें पावसूच ना. आतां कितें करपाचें आमी इतकी मेहनत करून कांयच ना. पावस ना म्हणजे आयज पडोंक ना. प्रश्न आयज पडोंक ना.
आज सकाळी पडला, हा. आता पडक ना दनपारच्या. आता एक 2-3 दीस जालो पाऊस पडटा नेटाचो, तुम्ही परत बिया बी घेतली. हो परत घातली, काल घातली, पयर घातली. आता पळय मरे पावस पडत जाल्यार आशा दोरी आता. पावस जाल्यार आशा कशी पूण अंदू मागूच गेले सगळे. सगळे मागूस गेले. वर्सा तुमच्या इतल्यान भाजी बाजारान येताली. इतक्यान बाजारान आमच्या इतक्यान बेल फुटोन आमी भरकात आई धरताली. म्हणून आता 15 दिस पावस पडलेली जाल्यार 15 दिसांक ती सारखे बेल फुट्टले आसले. 15 दिसांक आनी अशी आळी आमकां करची पडटली आसली. जून म्हयनो साधारण अर्दो असोच गेलो. असोच गेलो, जून म्हण असोच गेलो. दोडगिनी आमची वयर चडटली आसली शिऱ्याक, थोड्यो पयली घातल्या त्यो. मागीर तापीक लागून तें सांडे फाटी घातल्यो. दिसा पावस पडटा आनी पावसूच ना. 22 दीस जाले, 15-22 दीस जाले पावसूच ना. आता हे 2-3 दिसांक पावस पडला चालू आसा आनी आयज परत पावस ना. आमचे आतां रुपयो कशे कितें वाडपाच्यो कशें कितें कांय कळना आमकां कशें जातलें तें. पूण आतां तुमी भाजयेची बिया बी घातल्या. बिया बी घातल्या पूण आजून रुजोन सारकी येवंक ना. थोडी येयल्या थोडी येवंक ना. पावस असोच पडलो ना जाल्यार आमची मेहनत फुकट न्हू, वाया न्हू आमची मेहनत. आमी कितें करपाचें मागीर इतली मेहनत करून. पूण अंदू उशीर जालो न्हू भाजये. उशीर जालोच, पावसा लागून उशीर जालो न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर तिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या 10 आदल्या वांगड्यांनी पक्षाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. तशेंच तांची बदनामी केल्ल्यान 1 कोटी रुपया लुकसाण भरपाय मागल्या. खोट्या आरोपाक लागून तांची प्रतिमा कलंकीत जाल्या आनी तांच्या आड फोटीच्यो वावड्यो पातळा असो दावो आरजेपीच्या आदल्या वांगड्यांनी केला. म्हापसा हांगच्या भाजपा राज्य कार्यालयात बिरेस्तारा एमर्जन्सी डे मनयलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत 1975 वर्साच्या आणीबाणीच्या काळाचो उगडास करून लोकशाय, घटनात्मक मूल्य आनी कायद्याचेर राज्य तिगोवन दवरपाचो संकल्प ह्या वेळार उक्तायलो. पळयात. आज ह्या पुराय एमर्जन्सी डे म्हटल्यार कितें जर खासदार आतांच उलयले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या घटनेचेर हो देश चलता. देश स्वतंत्र जालो, ताज्या उपरांत देशाक एक वेगळी घटना बरयली. प्रत्येकाचो हक्क, प्रत्येकाचे रायट्स, प्रत्येकाच्यो योजना कितें आसच्यो आनी त्यानुसार हो देश चलपाक लागलो. 1947च्या उपरांत 1951 म्हणजे आमी रिपब्लीक डे हो सेलेब्रेट केलो आनी ताज्या उपरांत घटनेच्या आधाराचेर हो देश चलपाक लागलो. हाल्लीच आमी आत्तां म्हणजे इलेक्टेड प्रधानमंत्र्या पैकी हायेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो उल्लेख केलो आनी तांचे आमी अभिनंदनूय केले. हे कित्या खातीर तर आतां पर्यंत देशात म्हणजे नेहरूजीचो जरी टर्म चड आसलो जाल्यार ते इलेक्टेड नासले. म्हणजे तो स्वता हो अपॉइंटेड आसलो पयल्या वेळार आनी मागीर तो तेज्या वेळार इलेक्टेड जाला. आनी हे एवरीथींग हे प्रत्येक राज्य घटनेंत बरयल्ले आसले. देश कसो चलप हो राज्य घटनेचेर आधारीत आसता. आता आयचो एमर्जन्सी डे म्हणजे जाका आमी 25 जून हो एमर्जन्सी डे कित्याक, हो ब्लॅक डे कित्याक, भारताच्या इतिहासांतलो हो सगळ्यात काळो दीस आसा. म्हणजे भारताच्या राज्य घटनेंतलो हो तसो काळो दीस आसा. आनी ह्या दिसान नेमकें केलें कितें म्हणजे आत्ताच बाब तानवडे हांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे म्हणजे जो निकाल अलाहाबाद हायकोर्टात दिलो की इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही कपटरित्या म्हणजे इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही पयशे दिवन म्हणजे फेअर इलेक्शन जावंक ना. ज्या वेळार थंयसर एखाद्या कार्यकर्त्यान इलेक्शन लडयल्लें तो कोर्टात गेलो आनी ती प्रधानमंत्री आसतना सुद्दां तिच्या विरोधात हो निर्णय दिलो. ही कोर्टाची ताकद आसा आनी तो निर्णय तिका रुचलो ना. म्हणजे आपूण प्रधानमंत्री आनी एखादो कोर्ट आपल्या विरोधात निर्णय दिता म्हणजे कितें. हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आयजूय निर्णय आमच्या सरकाराच्या विरोधात कितलेशेच दितात बट त्या निर्णयाच्या विरोधात त्या जजाक काडून उडय किंवा थंयसर आनी कितें करया आमी करिना. आमी एक्सेप्टेड म्हणटा आनी तो निर्णय मान्य करून म्हणजे राज्यात आसत किंवा केंद्रात आसत आमी ते निर्णय जे आसा पळय न्हू हे मान्य करता आनी आमी फुडें वता. बट तेंच्यांनी तशें केलें ना. तांच्यांनी हो दीस हो जो आहा ह्या दिसा तेंच्यांनी कितें ठरयलें तर पुराय देशात तांच्यांनी ठरयलें
की आपली सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो यूज कसो करप, मागीर तो मिसयूज म्हणपाक जाता आणि तो वापरून तांच्यांनी आता राष्ट्रपतीक तांच्यांनी पूर्ण देशात एमर्जन्सी लावपाक लायली. आता एमर्जन्सी म्हणजे नक्की कितें? एमर्जन्सी म्हणजे खंयच्याच राज्यात कोणाचीच सत्ता उरूंक ना, थंयसर राष्ट्रपतीची सत्ता लागू जाली, कारण तिका स्वता देवचें पडटलें असलें म्हणून त्यांनी राष्ट्रपतीची सत्ता लागू केली. खंयच्याच पेपरवाल्याक ताच्या विरोधात म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स सस्पेंड केले गेले. कोर्टाक सुद्धा राईट उरूंक ना, सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स पूर्णतः सस्पेंड केले गेले. प्रेस सेन्सॉर्ड म्हणजे प्रेस बरोवंक शकना. प्रेस दुसरे दीस तेन्ना न्यूजपेपर येनाशिल्लो, आयले जाल्यार ब्लँक न्यूजपेपर आयले. म्हणजे कोर्ट हॅव विकन म्हणजे कोर्टाक ऑर्डरी दिवंक शकना. कोर्ट कसल्याच पद्दतीची ऑर्डर हे अशें आनीक परत केन्नाच जावंक ना. पयलीं जावंक नासलें, 1947 ते 1975 पर्यंतूय जावंक नासलें आनी 1975च्या उपरांत आयज पर्यंत परत केन्नाच जावंक ना. म्हणजे ऑलमोस्ट 50 वर्सां पुराय जाली, अशें केन्ना जावंक ना आनी अशें जावचें न्ही. आनी हे हांगा न्ही, खंयच्याच देशात जावंक ना. इट इज नॉट ग्लोबली सुद्धा. आमी जाका म्हणटा की पुराय जगाचेर अशा पद्दतीची घटना म्हणजे जो प्रधानमंत्री आसा तो कंप्लिटली एमर्जन्सी लावप आणि सगळ्यांच्यो पावर ह्यो आपल्याच कडे घेवप. हांव सांगता तें जालें आणि दिल्लीत बसून प्रत्येकाच्या विरोधात ऑर्डर काडीत वचप म्हणजे एखादो कोर्ट बेश्टे चलताले, तांकां ऑर्डर दिवपाची पावर नाशिल्ली, ऑर्डर दिवपाची ताकद नाशिल्ली. म्हणजे सामान्य नागरीक हो ताका उलोवपाचो अधिकार नाशिल्लो, सामान्य नागरिकाक बरोवपाचो अधिकार नाशिल्लो. जरी कोणी एखाद्यान म्हटलें की इंदिरा गांधीचा धिक्कार असो, ताका काडून भितर उडय, वांगडाच एकेच ऑर्डरीचेर कित्याक उडयलो हें विचारपाचें ना. तूं भितर कितले दीस उरतलो हें खबर ना. कोर्टूच ना म्हटल्या उपरांत आपल्याक भितर कित्याक उडयला, न्याय कोणा कडेन मागतलो? डायरेक्टली पुलिसांनी भितर उडयलो काय आनी कोणाक न्याय मागपाचीच प्रिय ना. म्हणजे आता जर भितर उडयलो जाल्यार रोखडेच आमी वयता पयलो डेप्युटी कलेक्टरान आपल्याक बेल दी म्हणटा, ना जाल्यार आमी उठता डिस्ट्रिक्ट कोर्टात वता, म्हाका कोर्टूय बी रोखडी दोन तुमी मुद्दामून पळयात, एकदा 2 वरांच्या भितर बेल मेळ्ळी म्हणटा आमी, त्या सुटलो म्हणटा, रोखडो सुटलो कसो काय विचारता. कारण आज म्हणजे न्याय जो आसा हो आसा म्हणून तर हे जाता. पण तेन्ना सगळं म्हणजे एकदम भयभीत अशें वातावरण पूर्ण देशभर हे भयभीत अशें वातावरण करून दवरलेले. खरे आणि कायदेशीर ह्यो गजाली कोणूच उलोवपाक शकनाशिल्लो. पूर्णता खंयचोच सोशल मिडिया तर सोडून दिया, तेन्ना ते त्याय पद्दतीचो नासलो. एखादो चॅनल जो टीव्ही दिसता, एखादो पेपर जो येता तोय बी म्हणजे दिसनाशिल्लो. बिरेसरा आसगांव दोशीशीर वाठारात एक गाडी व्हाळात कोसळ्ळी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो नियंत्रण सुटिल्ल्यान ही गाडी सरळ व्हाळात कोसळ्ळी खंय. या अपघातात गाडयेचें लुकसाण जाला जाल्यार ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या. गोंयांत शेगीत फाटल्या 2 दिसां सावन वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून कितल्याशाच वाठारांनी सामान्य जिणेंत आडमेळी आयल्यो. लोकांच्या घरांनी तशेंच गाडयांचेर झाडां उमटून पडप, झाडां पडून रस्ते आडवप आनी हेर बरेच मालमत्तेचे लुकसाण जावपाच्यो घडणुको व्हडा प्रमाणात घडल्यो. खास करून केप्यां, सांगे आनी शिरोडा मतदारसंघातल्या कांय वाठारांनी खुबूच अश्यो घडणुको घडिल्ल्यान कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाक 60 वरां भितर 41 एमर्जन्सी कॉलाक जाप दिवची पडली. या प्रमाण सैमीक संकश्टाक लागून सुमार 8.35 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे नोंद जाल्या. फायर स्टेशना कडेन आनी फाटल्या जे 2 दीस म्हणल्यार 2.5 दिसां म्हणल्यार जो पावस पडला तेतूर तांकां अरावंड 41 एमर्जन्सी कॉल येयल्ले आसा आनी अरावंड 8,35,000 लुकसाण जे मेन कॉल्स आसले जे आमळाय म्हणल्यार जो फोंडा तालुक्या पडटा, पूण कांय भाग तो कुडचेरे फायर स्टेशन ज्युरिडिक्शना येता. थंय अरावंड 3,35,000 म्हणल्यार घराचेर आनी झाडाचेर झाड पडून लुकसाण जालें. आनी दुसरे मोठे कॉल आसा ते सांग्यार धनगरवाडा वाल्किनी नंबर 2 गाडयेचेर झाड पडून 3 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा. तशें बारीक किरकोळ धरून अरावंड 8,35,000 ओवरऑल
जे लुकसाण आसा ह्या 2.5 दिसाचे पावसांक वारो आनी पावसांक हें जाल्लें आसा आनी जी 41 कॉल्स आसा ती कुडचडे फायर स्टेशनान कंप्लीट केल्ली आसा. मोस्टली कुडचडे जे फायर स्टेशन आसा तेतून सांगे, केपे, धारबांदोडा तशें काही भाग येता शिरोडेचो जे आमळाय बी एरिया पडटा त्या भागांक ते कॉल्स अटेंड करतात. पूण ह्या 2.5 दिसांक तांकां खूब धांवपळ करून तेणी जी कॉल क्लियर केल्ली आसा तशेंच थोड्याली प्रॉपर्टी वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. उद्देगीक आनी वेवसायीक एलपीजी गिरायकांक व्हडली थाकाय. केंद्र सरकारान बिगर घरगुती पॅक केल्या एलपीजीचेर आशिल्ले सगळे पुरवण निर्बंध काडून अस्तंत आशिया संकश्टा पयलींच्या पावंड्यार पुरवण परतून सुरू केल्यात. बल्क एलपीजी पुरवणूय 50% मेरेन परतून मेळ्ळ्या. एलपीजी पुरवणाची परिस्थिती सुदारल्या उपरांत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. पणजेतल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची त्रुटी बिरेस्तार मेरेन दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान केटीसीएलाचे 6 बस मार्ग पुरायपणान बंद केल्ल्यो. जाल्यार प्रवाशांक असुविधा जावची न्हय म्हण 8 मार्गाचेर डिझेल बशी सुरू केल्ल्यो. मात बिरेस्ताराच ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची कर्मचाऱ्यांनी झुजा पावंड्यार काम करून सांजे 6:30 मेरेन हो प्रश्न तडीक लावन प्रवाशांक थाकाय दिली. सकाळचे खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमबीए से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो.